पणजे स्मार्ट जावपाच्या वाटेर आसा. पणजे सगळे रस्ते चकाचक जाता आनी कांय म्हयन्यांनी पणजे स्मार्ट जातली हातूंत दुबाव ना. पूण जो पर्यंत ही फाटल्यान म्हाज्या आसा ती सांतिनेज क्रीक ती जो पर्यंत क्लीन जायना तो पर्यंत पणजे स्मार्ट जावची ना. कारण ही क्रीक पणजेच्या मजोबत वता आनी ही क्रीक अशा भयानक परिस्थितीन भितर आसा. इतली घाण आनी इतलो वास जो मारता ते पळयत जाल्यार पणजेकारां खातीर सामकी लजेची गोश्ट आसा. आतां ही क्रीक केन्ना क्लीन जातली ही आतां पळोवपाक जाय. इतलीं वर्सां जालीं, नवे नवे मेयर आयले, नवी नवी गव्हर्मेंट आयली आनी ते वेगवेगळे तरेचे प्रयत्न करून पळयले पूण अजून पर्यंत ही क्रीक जायना. अशें कितें आसा की ही ल्हानशी क्रीक निवळ करपाक आमच्यान जायना सरकारा कडेन? एक व्हडलो एक प्रश्न आसा. आय एम एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नाझारेथवाज ऑफ डिविजन 1 वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट. आतां स्मार्ट सिटी had asked us to take up the work of rejuvenation of Santinez Nala. Now, as we all know, Santinez Nala, it starts from Kamrabat at Taligaon and it ends at Inox Theatre Panjim. It has a length of 3.5 kilometers and that Nala is connected by two main nalas in Taligaon. That is, one is the Nagali Nala, which starts from the foothills of Nagali Hills. And the second one is which starts from Auxilium School and ends at Kamrabat. These are the main nalas. There are other nalas which also connects the Santinez Nala at Kamrabat. Basically, this Panji is drained by two basic water bodies. One is Ruad or a water body or a creek, whatever you say. And second is the Santinez Nala or water body or a creek, whatever one says. So Santinez Nala is drains almost around 40 to 45% of the area of the city. Excluding Taligaon, about 60% of Taligaon also is drained by this Nala or water body. This water body starts at the base of Nagali Hills in Taligaon. It runs westward for certain distance and then northward until it comes to Kamrabat. At Kamrabat, then it starts another 2-3 nalas or rivulets join this water body, and it starts a circuitous route where it joins the Mandavi river near Inox. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की एक्चुअली ही एका टायमाचेर पणजेची लायफलायन आशिल्ली. हांगा उदक 30 वर्सां पयलीं अशें म्हणटात की इतली क्लीन आशिल्ली ही सांतिनेज क्रीक की लोक हांगा पेंवताले, नुस्तें गरयताले आनी सगळे तरेच्यो एक्टिविटी, बोटींग करताले, सगळे तरेच्यो एक्टिविटी ह्या क्रिकाचेर करताले. हें सांगल्यार तुमकां खरें दिसची ना. पूण ही फाटल्या 20-30 वर्सांनी पणजे हळू 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 करून ताचें डिजनरेशन जालें आनी हातूंत सिवरेज आनी पॉप्युलेशन वाडलें. ह्या क्रिकाच्या बँकांचेर वेगवेगळ्यो लिगल इलिगल रेजिडेन्शियल कॉलनीज आयल्यो आनी ताजे खातीर ही हातूंत भितर सगळी सिवरेज वचून 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 ह्या क्रिकाची आयज ही परिस्थिती जाल्ली आसा. Yes, there has been encroachment, there has been pollution, there has been filling up in this Santinez Creek, and lot of vagaries have occurred into this creek. Government over the years have been working on the rejuvenation plan. आता आमी फाटल्या आठवड्यान पळयलें एक आमी व्हिडिओ केल्लो तो पणजेचो टोका वयलो STP प्लांट आनी ते म्हणटात की हो जो प्लांट आसा तो स्टेट ऑफ द प्लांट आसा म्हणटा. सो हांगा जी सगळी सिवेज येता पणजेची आनी तालिगांवची ती सिवेज ट्रीट करून जो एंड जो प्रोडक्ट आसा तो कंप्लीट क्लीन उदक आनी आमी एक्चुअली हातान करून पळयलें ताका वासय येना आनी बरें उदक जे झाडांक घालता बाकीचे गोश्टी खातीर यूज करपाक शकता. फक्त पिवपाक शकना पण बाकी सगळी गोश्टी त्या उदकान करपाक शकता. अशे तरेची प्रॉडक्ट आउट लास्ट रिजल्ट हातूंतल्यान ह्या STP प्लांटांतल्यान येता. सो असो तरेचो स्टेट ऑफ द प्लांट जर STP प्लांट आमचे कडेन जर आसा पणजे जाल्यार एक मोठो तरेचो प्रश्नचिन्ह आनी एक मिस्ट्री म्हणपाक शकता आमी की ह्या प्लांटाच्या भोंवतणीच ही क्रीक वता. ही सांतिनेज क्रीक आसा ती ह्या प्लांटाच्या सारकी भोंवतणी आसा आनी तरी आसतना ही क्रीक इतली बुरशी कित्याक?
जर आमचे कडेन इतलो बरो प्लांट आसा आनी दुसरी इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे ह्या प्लांटाच्या जो एंट्रन्स आसा त्या प्लांटाच्या एंट्रन्साच्या भायरूच सगळ्यांत चड जी घाण आसा आनी सगळ्यांत चड जी बुरशीपणां आनी ते सिवरेज आमकां दिश्टी पडटा ती ह्या प्लांटांच्या एंट्रन्साच्या भायरूच दिश्टी पडटा सगळ्यांत चड. सो ही कितें मिस्ट्री हें कळपाक कांय मार्ग ना. सातिनेज क्रीक हो सगळो लॉंग पेंडींग हो इश्यू हो. आमी पयला प्रत्येक इलेक्शनाक प्रत्येक जाण आपआपले जे कोण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करताले ते सातिनेज क्रिकाचो हो इश्यू मेन्शन करतालेच, पूण हे खंयच केन्नाच सॉल्व करपाक जालें ना. आनी मातशे गेल्या वर्सा म्हाका दिसता तालिगांवच्या आमदार आनी पणजेच्या आमदारान खंय तरी फुडाकार घेवन हो क्लीन करपाक स्टार्ट केलो, पूण तो म्हणटा तसो क्लीन जावंक ना. ताका बरें व्हडलें काम आसा तें आनी खर्चीकूय काम तें, म्हणजे तितून तसो एक बजेट, ताका स्पेशल बजेट जाय. पूण स्मार्ट सिटी कडेन इतके पयशे आसल्या कारणान तेंच्यांनी तें फूल फ्लेज खरें म्हणल्यार हातीन घेवंक जाय आसलें. पूण जे कामराबाट एवरी इयर बुडटाले ते खंय तरी गेल्या वर्सा बुडोवंक ना, म्हणजे खंय तरी तो मातशें तरी क्लीन जालें. पूण आमी परत आतां फोटो पळयल्या जे एक 15-20 दिसान की परत तो त्या नालान परत कचरो जाला, हें जाला. मेन हेका कारण जें कितें आसा ही सेवेज डिपार्टमेंट स्वता सेवेज पयलीं थंय सोडटा, एक एकदां तेंचे ओवरफ्लो जेन्ना ओवरलोड जाता हेंचो ते सोडटा. प्रत्येकानी थंय आपली ती हाडल्या गटरां डायरेक्ट थंय घराची जी आसा ती सगळ्यांनी आपली सेवेज थंय सोडिल्ली आसा. ह्या खातीर ती परत तेंची ती पयलीं सील जावंक जाय. सेवेज डिपार्टमेंटान स्वता जे सोडटा पळय ते पयलीं बंद केल्यार तुमी तो पयला तो वास येता पळय तो हे घरां बारीक बारीक घरांचेर सोडटा तेजो वास न्ही हो लार्ज क्वॉन्टिटीन तुका जेन्ना हो ती सेवेचेर सोडटा डिस्चार्ज जाता त्या हेतून नालान तेन्ना तो वास तो इतको उग्र वास येता. हो पयलीं तुमी स्टॉप जावंक जाय आनी जो पर्यंत हे स्टॉप जायना हो क्रिकाचो इश्यू हो सदांच हो इश्यू तसोच उरतलो. पूण ते म्हणटा आमी सोडत ना म्हणटा. सांगना ते हांव मेयर आसतना हांवें डावन द रोडार हांव ते रेस्टॉरंट आसा DTR म्हणून थंय हांव जेवपाक डावन ते DTR थंय रातचो जेवपाक आशिल्लो. सारको स्मेल आयलो म्हाका. एक 9ची गजाल ती 9-9:30. पूण हांवें कलेक्टराक समतें दुसरें सांगलें हांवें अशें जालां वास म्हणलें येता ते पोतान म्हणलें सामको उग्र वास तो म्हणलें खंय तरी म्हणलें सेवेज डिपार्टमेंट सोडटा. ती म्हणली पोल्युशन बोर्डाक आपया. तिणें व्हडली मिस्टेक केलें. पोल्युशन बोर्डाक सांगलें आनी सेवेज डिपार्टमेंटाकूय सांगलें की आमी इन्स्पेक्शनाक येता. सेवेज डिपार्टमेंटान ते 2 दीस कांयच सोडलें ना. पोल्युशनाचें हें तांकां तो रिपोर्ट तांकां सारको तो क्लीन मेळ्ळो. परत तुमी आतां वचून पळया तुमी सांजचे तुमी बसा थंय वचून तुमी 9-9:30 असो उग्र वास येता. म्हणजे सेवेज डिपार्टमेंट सोडटा ते कशें कबूल जातले हें सांगचेच ना न्ही आमी सोडटा म्हणून. पूण ही खरी गजाल. आनी जो पर्यंत सातिनेज क्रिकाचो हो व्हडलो इश्यू आसा हो जो पर्यंत इश्यू हो ते पयलीं स्टॉप जायना ही सेवेज ते डिस्चार्ज करपाक तो पर्यंत हो इश्यू असोच पेंडींग उरतलो. आमी जेन्ना प्लांटान जर पळयलें ती सगळीं वेवस्थीत आशिल्लीं आनी ते सांगतात की ह्या प्लांटाची 2 प्लांट SCP प्लांट ह्या प्लांटां भितर आसा. एक म्हणजे 15 MLD प्लांट आसा जो तालिगांव केटर करता आनी दुसरो आसा तो 12.5 MLD प्लांट जो पणजे खातीर केटर करता. पूण हे दोनी म्हणजे टोटल कॅपॅसिटी जाली 27.5 MLD कॅपॅसिटी ह्या प्लांटाची आसा ट्रीट करपाची. पूण कितलो MLD ट्रीट जाता हार्डली 12 MLD ट्रीट जाता. म्हणजे लेस देन 50% कॅपॅसिटी ह्या प्लांटाची युटिलायज जायना अजून पर्यंत. कारण तालेगांव सद्याक काम चालू आसा, पणजे काम चालू आसा SCPची. सो इतली जर कॅपॅसिटी आसा आनी जर हो स्टेट ऑफ द प्लांट आसा जाल्यार आमचो हो सांतिनेज जो क्रीक आसा तो कित्याक बुरसो उरला आनी तो कित्याक क्लीन जायना. Issues regarding sewage which is observed and which is reported by the press. Now for this we have tried to put aerators in place. Now for that we have done one barrage like structure behind the STP where we are holding the water for around 6 hours, and then we have got 4 aerators of 20 HP which we use for aerating this. Now of course that may not be a solution. The solution is that sewage entry in the nala should be stopped, and for that we look for the cooperation of the local bodies like CCP as well as Panchayat Taligaon to help us stop that at the source only, so that it doesn't come. So if that happens, then most can be done. It will be a coordination of a team, inspection team, going and blocking it at the site. So for that, Panchayat is required, and we need the assistance of CCP also.
So with that we can stop the sewage at the root and the 90% of the issue is solved. जे हांचे लोक आसा, हांचे हांगा जे रावतात क्रिकाच्या भोंवतणी जे रावता, वेगवेगळे कॉम्प्लेक्सीस आसा, कांय घरां आसा, कांय झोपड्यो आसा, हे लोक कदाचित हे आपली सिवरेज आसा ती डायरेक्टली ह्या क्रिकां भितर सोडटा. सो अशें जर आसत जाल्यार ही खूब गंभीर गोष्ट आसा आनी ती CCPन इमिजिएटली सगळ्यांत पयलीं हे सगळी जे बाकीचे गोष्टी करचे परस सगळ्यांत पयलीं ह्या क्रिकां भितर इल्ली सुद्दां सिवरेज लोकांची ह्या रावतल्या लोकांची पावची ना हे केअर घेवपाक जाय. आनी हे इमिजिएटली सगळे कंप्लीट सर्वे जावपाक जाय ह्या क्रिकाचो. आनी कोण खंय आपली सिवरेज संडासाचें उदक जर ह्या क्रिकां भितर सोडटा आसत तांचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन हे बंद जावपाक जाय. आनी जो पर्यंत हे बंद जावपाना तो पर्यंत ही क्रिकाची क्लीन जावची ना. आनी हे कितलेय मोठे एफर्ट घातले आनी कितलेय म्हणजे शेकड्यांनी कोटी जर मोडले जाल्यार ताजो कांय फायदो जावची ना. सो ही आतां इमिजिएटली जबाबदारी आसा CCPची आनीक WRDची की हे जे आनी खास करून पोल्युशन बोर्डाची की ही सिवरेज आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाची मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे, कारण हेल्थ डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा आनी CCPची जबाबदारी आसा की ही सिवरेज ह्या हाती भितर पावपाक जायना. आमकां खूब कडेन दिसचें पडटा की हे आउटलेट्स दिसचें पडटा हातूंत क्रिकान वतले. सो हे केन्ना जातलें आनी हे जेन्ना जो पर्यंत जावपाना तो पर्यंत सांतिनेज क्रीक अशीच बुरशी उरतली. तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर हे भारतीय जनता पार्टीचे कंटेस्टंट आशिल्ले पणजेन, तांच्यांनी तेन्ना सांतिनेज क्रिका संदर्भात बोवाळ मारून ते आमदार जाले. पण आमदार जाल्या नंतर 20 वर्सां तुम्ही मुख्यमंत्री आशिल्ले, तातूंतली हांव म्हणटा की तुम्ही कितें केलें सांतिनेज नाल्याचें. हांव नालो म्हणना, सॉरी, सांतिनेज क्रिकाचें कितें केलें, कारण तो क्रीक कन्वर्टेड इंटू नालो. फक्त सरकारा कडेन इतलेंच मागता. तुमकांय दिसता, आमकांय दिसता की सांतिनेज क्रीक सामकी क्लियर कट जावची. तुमचे प्रयत्न आसा, तुम्ही केल्ले आसा, पण तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी तुमचे कॉन्ट्रॅक्ट जे हाका संदर्भान पणजे संदर्भान जे दिल्ले आसा पळय ते टायमार कंप्लीट करूंक ना आनी टेंडराची जी लिमीट आशिल्ली ताज्या भायर पावले. एकूच गजाल सांगता, जितली हे सांतिनेज क्रिकाक जितली घरां आसा तांकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिवपाची आसा. कित्याक जर नालो क्लीन नालो म्हणून जाला पळय तो आतां तो क्लीन जावपाची गरज आसा. आनी फॅक्टरी ज्यो जाल्या तातूंत सगळी वेस्ट भितर सोडटा पळय ती बंद जावपाची गरज आसा. कितले कितें तुमी लास्ट टायम इवन ते कॉन्ट्रॅक्टान आशिल्ले तुमचे नमूद की तुमी एरिएटर घालता म्हणून. हें उदक पळय अजूनय काळें आसा. हातून ऑक्सिजन एअर खंय डेव्हलप जातलें म्हाका दिसना. हातून तुमी जे कितें थारयल्लें आसा त्या पद्दतीन जातलें अशें. We have to, first and foremost, is to stop the pollution. Second thing is allow free flow of water, maybe saline water, from the Mandoi River into this right up to Kamrabat and back. And third thing would be to create a no development zone of around about 2 to 3 meters along this creek, which in the long run would be a breathing space and also improve the life of this Nala at large. This is what I have to say. आतां STP प्लांट आमचो स्मार्ट सिटीन आतां STP आमचो सांतिनेज क्रीक क्लीन करपा खातीर 2 मेजर अशे प्रोजेक्ट्स काडल्या आनी हाजेर शेकड्यांनी कोटी रुपया ऑलरेडी खर्च जाल्या. आनी हातूंतली एक म्हणटा तो हांगा जे 7 कलवट आसा ह्या जे सांतिनेज क्रीक आसा जी नागाळी पासून ती पणजे मार्केट हांगा पर्यंत अशी भोंवून ती थंय पावता. सो ह्या क्रिकाचेर टोटल मोर दॅन 7 क्रिक्स, 7 ब्रिजीस आनी कलवट आसा. सो हे कलवट पयलीं ल्हान आशिल्ले आनी थंय तो ऑब्स्ट्रक्शन जातालें उदक फ्लो जावपा खातीर. म्हणून हे सगळे आतां कलवट परते बांदून काडले आनी तांकां हायट दिली सो दॅट उदक फ्लो जावचें म्हणून. आनी हे ब्रिजीसूय बी परत मारले. हाचेर शेकड्यांनी कोटी रुपया गेल्या. त्या शिवाय आनी एक तांचो प्रोजेक्ट आसा स्मार्ट सिटीचो, तो म्हणजे जी जी सांतिनेज क्रीक आसा ती खोल करपाची. खोल करून तातूंतलो गाळ काडपाचो आनी ती रिजुवनेट करपाचो. आनी तें काम चालू आसा जोरान. अशे कितलेशेच क्रेनी आसा हांगा जे क्रेनींतल्यान ही गाळ काडपाचो काम चालू आसा आनी खूब कडेन तांणी ऑलरेडी काडला. सो ह्यो गोश्टी सद्या सायमल्टेनियसली चालू आसा. पूण तरी आसतना ही क्रीक क्लीन जावना अजून पर्यंत. अजुनूय आमी हांगा बसल्या म्हणल्यार हांगा वास मारता, रावपाक शकना अशी तरी घाण हांगा मारता.
we have studied this. We have done a lot of work on that, especially after removing a lot of these hindrances, changing the bridges, redesigning the bridges, and even there were some utility bridges at Kamarabat which we removed. And after doing all that, we have seen, despite heavy rainfall last year, there was no flooding. That is what the residents have told us for a long time. Otherwise, I think in 2014-15, the Water Resources Department, on proposals of Honorable MLA, we will do some part works around. So in Kamarabat, we had done a wall so as to actually with a parapet, so that people will know the boundary between the road and the lake which is there. So this was what was happening all along. So for the last 10 years, the people in low-lying had a lot of problems, especially during the rainy season. And I even heard that some of them will migrate from there and come back after the rain. This is what. And it will remain. Heavy rains, then it will come back. So now this year the position was that after doing this work, there was no flooding. Flooding, two reasons. One is because of the desilting. One is because of the change in bridge. More area of flow is available. There is no hindrance to flow. And other reason is we have channelized by doing this composite walls. Composite wall, it is done with it is a mixture of concrete and boulder masonry, and it is supported with piles. Now that was also a very big challenge because of the soft bearing capacity of the soil which we encountered. So we have been successful in completing around 3.5 kilometers on both sides of this wall, and it is done mostly in Taligaon. Some of this you can see over here, 100 meters. This is the composite wall which I am talking about, and most of it is up to the fire services bridge near the Tonka bridge which we see. सो ही परिस्थिती बंद करपा खातीर ही परिस्थिती ह्या सांतिनेज क्रिकाची आयज नाला परस गटर जाल्लो आसा अक्षरशः. ताका कांय कडेन आतां हळू करून सरकारी पेपरांनी ताका क्रिकाची नाला करपाक लागल्या सो दॅट ताका बाकीची सायडीन सेटबॅक सोडपाक मेळपा जायना म्हणून. सो तो नालाच न्ही तर अक्षरशः गटर जाल्लो आसा. जर ताका जर परत आपली पयलींची जर सामकी क्रीक म्हणून ताका जर दर्जो मेळपाक जाय जाल्यार इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय, आनी हे सगळे सिवरेज जी हाती भितर वता ही बंद जावपाक जाय. कारण STP प्लांटा कडेन ते म्हणटात मोर देन 50% कॅपॅसिटी यूज जायना, आनी जर तरी आसतना जर आमी आमची जर सिवरेज ह्या नाल्यान सोडटा ताजे इतली दुसरी ट्रेजडी आनी ताजे दुसरी गोश्ट रॉंग गोश्ट दुसरी ना. आनी ताजे खातीर इमिजिएटली ह्या गोश्टीचेर एक्शन जावपाक जाय. इमिजिएट CCP आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान टीम ऑर्गनायज करून हांगा कंप्लीट एक तरेचो रेड बांदपाक जाय सगळ्या कंप्लीट जी क्रीक आसा ताजे भोंवतणी, आनी जे लोक ह्या खात्या भितर आपले सिवरेज सोडटा तांचे बंद करून तांकां इमिजिएटली ताका STP हाका सिवरेज लायनीक कनेक्ट करून हीच तांची सिवरेज STP प्लांटान घालपाक लावपाक जाय. हें जो पर्यंत आमी करपाना तो पर्यंत आमची सांतिनेज नाला हो असोच उरतलो, आनी सांतिनेज क्रीक ही अशीच बुरशी उरतली, आनी ताका कांयच कितलेय आमी पयशे मोडले आनी कितलेय क्लीन करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ती क्लीन जावची ना. ताजो असोच वास येतलो आनी अशीच घाण येतली. आनी आमची पणजे आमी ती स्मार्ट करपा खातीर अशी हजारांनी कोटी हांगा मोडटा, ताजो कांय फायदो जावचे ना जो पर्यंत ही सांतिनेज क्रीक क्लीन जायना तो पर्यंत.